नमस्कार, हांव रसेश बोंद्रे, 3V असेंब्ली मॅनेजर. तुम्ही पळयला ह्या रस्त्यांची कशी पाड पडलेली आहा ती. हांगासून बीजेपीचो प्रेसिडेंट वता, सदांच वता, सदानंद तानावडे. तेकाय दिसना कितें. हो जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, हो कुड्डो आसा, त्याचे दोळे फुटल्यात, कान फुटल्यात आणि कांयच म्हाका समजना. तेका सामान्य लोकांचे कांयच पडूंक ना, कॉमन मॅनाचे कांयच पडूंक ना. व्हडले व्हडले पूल आणि हे तुम्ही करतात. सर्वीस रोड कोलवाळे वाटेन हेवटे ह्या TV आता आमी आम्यानीच आसात. सगळ्या रोडांची पाड पडल्या. आता जो 2 व्हीलर चलयता तेका मेंटेनन्स जाता. एक तर पेट्रोल वाडलेलेच आहा, तेका मेंटेनन्स ह्या खड्ड्यांनी वचून टायर फुटतात. कोण 4 व्हीलर चलयता तेकाय बॅकचो आणि मानेचो प्रॉब्लेम जाता. कित्याक? बिकॉज ऑफ दीस थर्ड क्लास रोड कंडिशन. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फक्त वोटिंग आश्वासनां दिता जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना, आणि हांकां कांयच जमना. हांव BJP कडेन मागता की हेंच्यांनी बेगिना हांगा करपाचें, हो रस्तो सारको करपाचो. मदीं केलें काम पण ते थूक लाव काम परत आसले तेच्या पेक्षाय पाड पडली. तेका लागून जाता तितले बेगिना ह्या रस्त्याचे काम करपाचें आणि सामान्य जनतेचे खरेंच जर ह्या सरकाराक पडला, भारतीय जनता पार्टीक पडला, तर तेंच्यांनी ऑल ओव्हर गोवा जी रस्त्यांची पाड पडलेली आहा ते सर्वीस रोड म्हणा किंवा बाकीचे रोड एटलिस्ट फिलिंग करून सारखे करूंक जाय. थूक लाव काम करपाक जायना. इतलें हांव सांगूंक सोदतां. थँक्यू. लोकांक झुलाच दवरपाचें. जेट PWD मिनिस्टरान उदकाचें तुमकां घोळ जो केला 16,000 लिटर फुकट दिता म्हणटा पळय, ताचीच गजाली. उदक अजून नळार ना, तो 16,000 फुकट दिता म्हणटा. तशेंच तो रस्ते 15 दिसांनी करता पळय, ते रस्त्यार काय विचारपाचें. ते गोंयकार खबर, गोंयकार सगळे जाण पळयता. आनी हो रस्तो इतलो मेन रस्तो, TVचे, बिचोलचे, साखळेचे सगळे लोक ह्या रस्त्यावयल्यान वता. भाजपचो अध्यक्ष ह्या रस्त्यावयल्यान हाणें सांगले रशिशान आता. तुका दिसता ते इलेक्शना पयलीं 15 दीस जातले. ते इलेक्शन धूळ लावपाक करतात ते. तरी म्हापशा कडेन जो सर्वीस रोड आसा बस्तोड्या जंक्शनचेर, थंय असोच रस्तो पेड्ड्यार जाल्लो. आमी जेन्ना तो इश्यू करपाक गेले तितल्यान समोरूच एक बायल मनीस सुद्दां पडली स्कुटरी वयल्यान. ताजे उपरांत 2 दिसांनी सरकारान तो रस्तो सारको केलो, प्रयत्न केलो की आतां परत खड्डे आयल्या. तेन्ना आमकां दिसलें सरकार जागो जातलो. भाजपचे जे ते बोवाळ घालतात, आपूण हें करतात तें करता म्हूण सांगत आसता, ते सगळे रस्ते दुरुस्त करता दिसले. पूण होच रस्तो पळयल्या ताजी दुर्दशा पळयल्यार कळटा कितें ती. तुमी मुद्दाम हांगा पळयत एक एक्स्ट्रीम स्पोर्ट म्हूण आसता, वाकडे तिकडे खड्डे आसता, रस्त्यार एक स्पोर्ट आसता. तसो खेळाडूचो पॅच जालो, खेळपाचो एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्सचो पॅच जाला आसा. तेन्ना हो खड्डे जे पडल्या तेन्ना भाजपचो आमदार हांगाचो बाब निळकण हळकर हांगाच्या 200 मिटर पयर हांगा ऑफिस ताचें हांगा फाटल्यान दिसता आसतलें. ताजें लक्ष कशें वचना म्हाका अजाप दिसता. हांगाचे खंयच्यो 2 व्हिलरां तुमी मुद्दाम विचार हाडून कितले ताका कश्ट जाता. आनी पावसान जेन्ना उदक ह्या खड्ड्यांनी भरता तेन्ना कांयच कळना खंय खड्ड्यान खंय कितें आसा तें. तेन्ना सरकार जितलो बेजबाबदार आसा तसलें कांय हें ना. हांकां इफेक्टिवनेस ना. लोकांचो बाबा हेल्थ आसा, बाबा पुलीस रावतात, चलना करतात. बाबा एक्सिडंट जाता कित्या खातीर? बॅड रोड कंडिशन्स, ताजें दुर्लक्ष आसा. फक्त चलना करपाक फुडें सरतात. आतां तांकां गट्टी टार्गेट दिल्ले आसता. तेन्ना सरकारान प्रत्येक जे रस्ते आसा ते जाग्यार घालचे बेगींतल्या बेगीन, नाल्यार अशें लोकांची वाट लागतली सगळे कडेन. मेमोरंडम बीन कितें दिवपाचें आमी थोडे कितें आसता, थोडे म्हणटा तुमी रस्ते कित्याक भरून काडना, हें आमचें काम न्हय. आमी प्रत्येक नागरीक जो आसा टॅक्स भरता. हे टॅक्स जो खातात पळय ते जबाबदार आसाय, मंत्री आनी कोण आसा ते. तेन्ना आमी प्रत्येक नागरीक आमी टॅक्स भरता. सरकारची जबाबदारी रस्ते भरून काडपाचे. ते PWD मेमोरंडम दितलेच आमी, तुमच्या मार्फत लोकांक पावलेच. म्हाका खात्री आसा फाल्यां भरतले परत ते. पण परत दुर्दशा जातली आनी प्रत्येक रस्तो असो गोंया म्हापशा सगळे कडेन पेड्ड्यार जाल्लो आसा. तुम्ही मुद्दाम हायवे पळया, फुडें आसा, मातशें फुडें वचत थंय कचऱ्याची सगळी घाण लागल्या, गार्बेज. TV स्वागत करपाक कचऱ्याचो फूल एक 500 मिटर ते पॅच जाल्लो आसा. ताजें सुद्दां निवेदन दिल्लें आसा. पण कसलोच इफेक्टिवनेस सरकारा कडल्यान दिसना. फक्त जुमला करपाचें दिसता. 102% इफेक्टिवनेस म्हणटा पळय ते सरकार दाखयता आपली. आतां खंयच्यान 2% एक्स्ट्रा सरकाराक विचारपाचें.